नमस्कार. आयच्या या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. खुबशे विशय आसात. दक्षिणेतल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो विशय आसा. मडगांव बॉम्बलास्ट केसीच्या वर्डिक्टाचो विशय आसा. वाळके केसी भितर मर्डर केसी भितर अपडेट्स आसात आनी गोंयभरची परिस्थिती. सगळे रिपोर्टर आमकां जॉइन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता. आमचो मुकेश कुमार आसा, जो ह्यो 2 केसी ज्यो मेजर आज जाल्यो, एक मडगांव बॉम्बलास्ट केसीचो वर्डिक्ट आणि वाळके मर्डर केसीची अपडेट. मुकेशा कडच्यान जाणून घेवया. मुकेश, व्हॉट इज द अपडेट? लेट अस स्टार्ट विथ द Margao bomb blast update. What is the order saying? You have got the order of the High Court. All the acquittals of the lower court have been upheld. What are the grounds on which the High Court relied and have upheld the verdict of the lower court? Yes, Pramod, before I explain about the today's judgment of the High Court, I want to tell you some background of the case. The trial court in its verdict dated 31st December 2013 had acquitted all the accused. With the acquittal, the trial court has made observation that NIA or Goa Crime Branch, which initially investigated the case, with malified intention had fabricated these accused in the case, and without any evidence they were fabricated. This was the observation made by the trial court. Now today the High Court has upheld the acquittals, no doubt, but High Court has made some observations which I want to tell you. The High Court has said that prosecution has failed to establish its case beyond reasonable doubt against any of the accused person. So this is the one thing due to which all the persons have been acquitted. The verdict has been upheld, but the High Court has same time has said that there are some sort of suspicion can be said to have been raised by the prosecution. That means prosecution has succeeded to establish the case that there was no malified intention, and though the acquittal has been made due to lack of evidence. The trial court has said that they were innocent, that's why accused were acquitted. But High Court today said that we are acquitting them on the basis of lack of evidence. There is no such thing that there was malified intention, or the investigation agency NIA or Goa Crime Branch has intentionally fabricated the evidence against these accused person. And the High Court upheld the acquittal, but finally the observation made by the trial court saying that Goa Crime Branch and NIA had malified intention has expunged, has removed, set aside those observations, and they have been accused have been acquitted on the ground of lack of evidence. Pramod. So the acquittal right now largely is because of lack of evidence, and all the malified intentions that were mentioned by the lower court in its order have been removed now. Yes, that observation part has been removed, and High Court has clarified that they were not innocent, but they are being acquitted on the basis of lack of evidence. Pramod. Yeah. So Mukesh, what is the update as far as the Walke murder case is concerned? What are the clues police are gathering, and where is that investigation heading now? Pramod, yesterday only all 3 accused were sent into judicial custody in this case. But before that, we got some information regarding the evidences and circumstantial evidences gathered by the crime branch. And there are a couple of things which is very crucial. The knife which was used to for the stabbing Swapnil Balke, it has been established that the knife was stolen from a house after housebreaking theft. And the house owner has identified that knife, and it is blood stained. So forensic evidence will confirm that it was used in the murder. So that one thing is crucial. Another thing is that the 3 vehicles were used in this case. One was the car which was found at the crime scene, and one scooty was also used by the accused during the offense. Both vehicles have been identified that both were lifted, and the owners have also reported. So somehow it is corroborating evidence in this matter. And third thing is that one room was rented by the Evander Rodrigues, because when he went outside Goa to buy that firearm which was used in the offense, when he returned, because due to pandemic, he rented one room at Santa Cruz for self-quarantine.
But in that room, only whole conspiracy was conspired with Omkar Patil and Mustafa. So that room has been identified. Other than that, the clothes which were worn by these three accused, they tried to burn it out, but police has recovered some burnt clothes, and that has been sent for forensic test. And crime branch is very much hopeful that some forensic evidence will be collected by the forensic experts, which will help to prove before the court the case. Pramod. Yeah, thanks a lot, Mukesh. I'll come back to you if required, but these were the two major updates. जो फायनल डिटेल्स मुकेशान सांगल्यात इन वाळके मर्डर केस आणि मारगाव बॉम्ब ब्लास्टातले एक्विटल जे हायकोर्टान काही मेजर ऑब्झर्वेशन्स केल्यात आणि मेलाफाईड इंटेन्शन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी सारख्यो गजाली ज्यो लोअर कोर्टान आपल्या ऑर्डरी भितर म्हणिल्ल्यो त्यो हातूंतल्यान भायर काडल्यात. द एक्विटल इज लार्जली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ एव्हिडन्स. हांव थंयच्यान मुखार वता सावयो म्हऱ्यान. मडगांव आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरू जावपा आशिल्लें कोविडा खातीर. कितें हा परिस्थिती? म्हाका कळटा प्रमाणे कांय वेळा भितर हेल्थ मिनिस्टरूय थंय वचपाचे आहात फॉर इन्स्पेक्शन. सो सावयो, कितें हा अपडेट? मडगांवच्या हॉस्पिटलाची अपडेट तुवें पासय मारला आसतली. कितें हा हॉस्पिटलाची परिस्थिती आणि त्याच बरोबर साश्टीची परिस्थिती? तर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते आता कांय वेळान हेल्थ मिनिस्टर थिंगा विजीट करपाक आसा सर. तर पूण कितें जालां, सकाळीं ESIच्यान डॉक्टर येवन तांणी थंयसर सर एक ड्रील असो केलो, म्हणजे हाव टू टेक पेशंट्स इनसायड, आनी तेणी एक तयारी कशी आहा ती पयला सर. इट लुक्स लायक एवरीथींग इज ओके. आनी अशें गमन येयलां की आतां पयलो ते 3rd फ्लोर कोवीड हे म्हणून डिक्लेअर करतले, ताजे उपरांत बाकीचे जशे पेशंट येतात तशे ते वाडयतले. तर तशें आमकां आयज कळून येयलां की मॉर्गूय बी फंक्शनल आहा. 72 कंपार्टमेंट्साची मॉर्ग इट इज फुली ऑपरेशनल. तर आतां 6 o'clock सर हेल्थ मिनिस्टर येवपा आहा, and he will inspect the entire hospital, and then he will decide when the hospital will start, whether today or some of the doctors said it will start from Monday. तर सालसेतीतल्यो केसी सांगचे म्हळ्यार सर आयजूय सालसेतीन भरपूर केसी म्हळ्यार 110 केसीस म्हळ्यार सर आयज. तर त्यो केसी सांगच्यो म्हळ्यार पंचायत वायज सांगता. आकेबाईश 2 केसी, असोलना 5 केसी, बेनावली 3 केसी, बेतालबाती 1 केस, चिंचिनी 2, कोलवा 1, कुंकोली सर 4 केसीस, कुर्तुरी 6 केसीस, दवोली 1 केस, फातोड्डा 35 केसीस, गिरदोली 1 केस, कंसावली 4 केसीस सर. हे चारूय एक फॅमिली इट इज फ्रॉम कर्नाटका. तर ते गोंया येयले आनी चारूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. माजोड्डा सर 7 केसी आहा, मारगांव 17 केसीस, नावेली 1, नुवें सर 3 केसी, राशोल 1 केस, राया 5 केसी, सांजेद एरियल 1 केस, तेलावली 1 केस, ओलनी 1 केस आणि वेलनी 1 केस. तर ही जाली सालसेतली अपडेट. एकूच आसा की जाता तितले बेगीन हें हॉस्पिटल सुरू जावचें, कारण फक्त दक्षिणेंतल्याच न्ही सगळ्या गोंयकाराक हाची गरज आसा. हांव थंयच्यान मुखार वतां लौकिका म्हऱ्याक. लौकीक आमकां जॉयन जाता. लौकीक, कितें आयची अपडेट? मेन जो शुगर केन फार्मरांचो इश्यू आशिल्लो तो, आनी त्याच बरोबर सरकाराच्या लेवलाचेर, प्रशासनाच्या लेवलाचेर कितें चल्लां? काल लेट इव्हिनिंग बरे रातचे सुमार सीएमाक मेळ्ळे. तेजे उपरांत आमी जो हेल्थ मिनिस्टरान काल स्टेटमेंट केल्लो की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्या रेटाची फायल जी आहा ती सीएमा फुडें पावल्या आनी सीएम तेजेर डिसिजन घेतलो. तेजेर आमी सीएमाक विचारलें आनी सीएमान सांगलें की आपूण ते रेट रिवायज करपाचो. आपूण उलयला हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, आपूण ते रेट रिवायज करपाचे पळयता म्हणून. तेजे उपरांत दुसरें हांव केसीचें सांगपाक सोदतां. केसी तिसवाडींतल्यो केसी काल 700 वयर जाल्ल्यो, 800 म्हणजे 730 735 सुमार जाल्ले. आयज आतां पणजेच्यो केसी 32 कितल्यो नव्यो केसी पणजेन येयल्या, आनी खोर्ले आनी चिंबेलचे रिपोर्ट घेवन त्यो 800 तेंकपाक पावल्या. आनी मॉर्टेलिटी पळयलें जाल्यार आयज परत 8 जाणांची डेथ जाल्या कोविडाक लागून, आनी काल पर्यंत जे 335 सुमार आसले आतां 343 जाली टोटल डेथ गोंयच्यो कोविडाक लागून. दुसरे शुगर केनाचें सांगपाक जाल्यार काल सीएम भायर सरोन गेले, परत मागीर शुगर केन फार्मर मेळपा आयले विथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ते परत येयल्ले बंगल्याचेर. आनी काल तेंची मिटींग जाली, लेट पर्यंत मिटींग जाली तेंची. आनी मिटींगेंत डिसिजन जालें अशें की फॅक्टरी काय परत सुरू करप पॉसिबल दिसना. म्हणजे एकदम डिफिकल्ट दिसता फॅक्टरी ती परत स्टार्ट करपाक. ती शेतकारांनी आतां म्हटलां की परत सरकाराचे
सरकारा कडेन परत परत कशे पयशे मागत रावतले. सो तेवूय बी ऑप्शन ओपन दवरला तेंच्यांनी. बरें सरकारान डिसायड करचें क्रॉप चेंज करपाच्या ऑप्शनाक शेतकार रेडी आहा. आनी एक ऑप्शन उलोवन दाखयलें की एक प्रायवेट फॅक्टरी त्या जाग्यार दुसरी गोंयांत सेटअप जाता आनी हेच पद्दतीन चलोन तो ऊस मात तांकां घालपाक मेळटा अशें कितें ऑप्शन वर्कआवट करता जाल्यार तेवूय ऑप्शन रेडी आहा. सो ते म्हणटा कितें आमी जर क्रॉप चेंज सुद्दां करता, आमी जर उसा वयल्यान दुसऱ्या क्रॉपाचेर शिफ्ट जाता जाल्यार थोडो टायम तेंकां इन्कमाक फटको बसतलो. रोखडेच ते सेटल जावपाक पावचे ना. सो कितलो टायम तुमी आमकां अशे जे ऊसाक आदार करताले तेच पद्दतीन तेच एमावंटान आमकां ते दुसऱ्या क्रॉपान सेटल जावपाक कितले टायम पर्यंत मदत करतले असो सीएमाक तेंचो प्रश्न आसलो. तेणें सांगलां सरकाराची तयारी आहा तुमी क्रॉप चेंज करता जाल्यार थोडो टायम थोडी वर्सां पर्यंत तुमकां मदत करपाक. पूण कंक्लुजन अशें कांय जावना हे मिटिंगेन. फक्त डिस्कशन जालें. हेंच्यांनी आपले ओपन हें सांगलें की आमी क्रॉप चेंज करपाकूय तयार आहा. फॅक्टरी नवी प्रायवेट हाडून स्टार्ट करता जाल्यार तेका तयार आहा. दुसरे कडेन कितें जाता की गोंयांत जें प्रोडक्शन जाता ऊसाचें ते फॅक्टरी आशिल्ले तेच फॅक्टरीक पावय इतलें तेजें प्रोडक्शन नासलें. सो आतां कमी कॅपेसिटीची बारीकशी फॅक्टरी सुद्दां सेटअप करता जाल्यार एक बरो ऑप्शन जावपाक शकता आनी क्रॉप चेंजाचो एक दुसरो बरो ऑप्शन आसपाक शकता. हेजेर फक्त डिस्कशन जालां हेंचे आनी मिटिंगो तेंच्यो जावच्यो पडटल्यो. आतां हे येयल्ले ते थोडेच मोजकेच लोक तेंचे मेन आसले पळय न्हू ऊसवाल्यांचे ते आसले. एक्चुअली आनी मातशी तेजी डिटेल स्टडी जावपाक जाय. प्रत्येक शेतकाऱ्या मुखार शेतकाऱ्या फुडें वचपाक तेंची डिफिकल्टी हे ऊसाच्या बाबतींत समजून घेवपाची गरज आहा. म्हणजे तेवूय बी तेंकां फुडें करचें पडटलें. आनी दुसरी आनी एक गजाल सांगपाक सोदता प्रमोद की गोंयांत रेमिडिएशन चालू आसलें फाटले कोवीड म्हणजे फाटले जानेवारीच्यान बी रेमिडिएशन जानेवारी पर्यंत स्टार्ट जाल्लें तें सुमार मार्च पर्यंत 45,000 टन आरडीएफ तयार जालो. जो सिमेंट फॅक्टरीक वयता. पण मागीर लॉकडावन जाल्ल्या कारणान तो थंय हें जावन उरलो आरडीएफ लॉक जावन उरलो सगळ्या सायटांचेर. आनी आतां तेंच्यांनी कालच्यान तो आरडीएफ मूव करपाक स्टार्ट केला. दिसाक 20 ट्रक सुमार भायर कर्नाटकान वयता तो आरडीएफ घेवन. आनी दुसरे वटेन तो 45,000 टन खाली करता आसतना दुसरे वटेन पावस सोंपता म्हटल्यार हेका स्टार्ट करता रेमिडिएशन बाकीचे जे उरला तेवूय स्टार्ट करतले. सोनसड्या वयले मेजर रेमिडिएशन चे काम आहा ते सोंपोवपाक मायकल लोबोन आमकां म्हणलें की आमी जानेवारी पर्यंत सोंपोवंक शकता. ऑक्टोबराचे पावस सोंपले पूण ऑक्टोबरान स्टार्ट जाले उपरांत. तेजे उपरांत सोनसड्याचेर ते म्हणटा त्याच सायडाचेर एक 35 टनाचो प्लांटूय घालपाक सोदता. वेस्ट गार्बेज वेट गार्बेज हें करपाक हँडल करपाक. आनी जर तेका जाय तितली गार्बेज मेळना जाल्यार एडिशनल भायल्यान एक 5 टन पर्यंत घेवपाक मेळटा तो ऑप्शन आहा. म्हणजे तो म्हणटा मडगांव म्युनिसिपालिटीची गार्बेज वेट गार्बेज हँडल करूनय जर कॅपेसिटी उरता जाल्यार नावेलची वा कुडतरीची गार्बेज ज्या एरियेक तो प्लांट लागीं पडटा तेंची पार्ट ऑफ एरियाज त्यो कवर करपाक जाता. तेजी तेंच्यांनी तयारी दवरल्या. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव महेश घाडी आमचो सिनियर रिपोर्टर आमकां जॉइन जाता. आतांच आफ्टर वी स्टार्टेड दीस प्रोग्राम आयचो मॉर्टेलिटी बुलेटीन आयला कोविडाचो. सो आयच्यो नंबर ऑफ डेथ्स आनी आय एम बींग प्रिलिमिनरीली टोल्ड that there are some sad news as far as that mortality bulletin is concerned. कितें आहा ह्यो sad news आनी very very sad news. Not only in terms of number but in terms of deaths and the age of the people who have died. हांव महेशा मार रावता. I am going over to Mahesh. महेश कितें आहा डिटेल्स ह्या सगळ्यो गजालींच्यो? what are you hearing? आनी हांची निश्चित कारणां कोमॉर्बिडिटीज ऑर एनीथिंग कितें कळटा सध्या? what is the news? प्रमोद आतां तसो बुलेटीन पावोंक ना पूण सोर्सा कडल्यान कळटा की अशें जाला की आज 8 डेथ जाल्या टोटल 8 डेथ आनी भितरले 6 म्हणटा ते जीएमसीन जाल्यात 2 ईएसआय हॉस्पिटलान जाल्यात. दुख्खाची गजाल म्हणजे 12 वर्साचो एक पेडण्याचो भुरगो त्याची डेथ जाल्या बिकॉज ऑफ कोवीड. ते कोमॉर्बिड आशिल्ले नो डावट. पूण 12 वर्साचो भुरगो सगळ्यान यंगेस्ट म्हणटात तसो म्हणजे ल्हान सगळ्यान भुरगो तो. आनी ही म्हाका दिसता गोंयांत अशी पयली डेथ आसली की 12 वर्साच्या भुरग्याची डेथ जाल्या. हाच्या पयलीं जाल्यार ती वास्कोची तेची मातशी एज चड आशिल्ली. दुसरी एक डेथ आनी एका बायलेची जाल्या पर्वरीची तिची 25 वर्सां. सो आयचे 2 डेथ अशें आसात की सामकी म्हणजे सामके यंग एजीचेर जाल्यात ते. आनी ही खरीच हुस्को काडपासारकी गजाल आसा प्रमोद. या किती मेळटा इनिशियल कोमॉर्बिडिटीज किती म्हण कळटात महेश? आय एम ऑल्सो गेटिंग द रिपोर्ट इन कपल ऑफ मिनिट्स. वील टेल द पीपल बट इनिशियल इन्फॉर्मेशन कितें? त्या भुरग्याक लुकोमोनिया आशिल्लो म्हणटा. तो 12 वर्साचो भुरगो येता तेका आनी मागीर तेका कोवीड पॉझिटिव्ह जाला तो. आनी तशें अजून तशें कांय डिटेल मेळोंक ना. आनी प्रमोद दुसरें म्हणजे 2 डेथ अशें जाल्यात की ते 24 वरां भितरूच जाले ते.
हय हांव हय म्हणजे हाताक ओके I just got Mahesh. Just now I have received आयचो mortality bulletin. बुलेटिन I'm just going through one by one, and because this 12-year-old child, that boy, that is a very very sad thing. I'm just making things clear so that everybody understands what has happened. So आज deaths जो total जाल्यात त्यो 8 जाल्यात. हय दोन गजाली ज्यो आसा हातूंतल्यो which are very striking. See, every death is tragic, no doubt about it. But दोन गजाली ज्यो हांगा आयच्या ह्या मोर्टेलिटी बुलेटिना भितर सामक्यो स्ट्रायकिंग आसात. The first one that I am getting is the 12-year-old boy from Pedne. आणि ताजे कोमॉर्बिड कंडिशन जे आसा तें क्रोनिक ल्युकेमिया म्हण आसा. महेश, युअर इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्रोनिक ल्युकेमिया म्हण आसा आनी मागीर ताका कोविड जालो. इट्स अ व्हेरी व्हेरी सॅड थिंग. दुसरी गजाल आनीक जी स्ट्रायकिंग आसा आयच्या हातूंत भितर इज 25 वर्साची फिमेल फ्रॉम पुर्वरी. आनीक थंय बी कोमॉर्बिड कंडिशन वॉज क्रोनिक किडनी डिसीज. सो ह्या दोन्ही गजाली, बट व्हेरी व्हेरी सॅड. 25 आणि 12 years old. I think very very sad news coming this Saturday. Just बाकीचे पेशंट्स आसात तांच्यो एज सांगता. सो एक 60 वर्सां, दुसरो 61 years, 70 years, 68 years, 78 years आणि 67 years. आणि लोकेशन्स एक आगासाई तिसवाडी, एक कोर्ताली, थर्ड पुर्वरी, वी टोल्ड यू 25-year-old female, बेतोडा अनेक, ताजे उपरांत करासवाडा म्हापसा, मागीर द 12-year-old boy पेडण्या, वेर्णा आणि मोयड्या बार्देस. सो दीज आर द लोकेशन्स. आनीक कोमॉर्बिड कंडिशन एक जी केस आसा which is from Kortali, 61 years old. The comorbid condition is none. So it's an absolute COVID-19 death. There is no comorbid condition. सरळ बाकी कडेन वेगवेगळी comorbid conditions आसात. But as far as that 61-year-old female from Kortali, no comorbid condition, is a pure COVID-19 death. That is the report we are getting. As far as बाकीची details ज्यो आसात, 6 deaths in GMC. जशें महेशान सांगलें, 2 deaths at ESI hospital. Out of the 8 deaths, 2 patients expired within less than 24 hours. And a 12-year-old pediatric patient is primarily a case of leukemia with intracranial bleed, in whom COVID infection is an incidental finding. So that's what the report reads. Very very clear. Very sad news, but that's what it is right now. 8 deaths today. Thanks a lot, Mahesh. हांव थंयच्यान मुखार वता. हांव वता बार्देजाक. श्याम सुंदर फट्टे आमचे बरोबर. श्याम, किती आहा बार्देजाची परिस्थिती? व्हॉट आर यू हियरिंग? प्रमोद, आयज मातशी बार्देशांची काल 108 असले, आयज मातशी देंवले. आयज 86 आहा बार्देशान. भितन म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराच्या भितन 11 केसी आहात. मागीर कोलवा PSCच्या हितून 9 केसी आहात. सिवोली PSCच्या हितून 20 आहा. ऑल्डोना PSCच्या हितून 16 आहात. कांदोली PSCच्या हितून 20 आसात आणि पर्वरी PSCच्या हितून 10 आसात. हितून म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराच्या भितर करासवाड्यात 2 केसी जाल्या. आंगोड 1, दत्तावाडी 1, मागीर मोरोड 1, अंसावाड 1, गंगानगर 3 आणि म्हापसा 2 आहा. भितर ते एकल्यान रॉंग नंबर दिला आणि एक म्हापसा सिटी भितर ते 2 म्हणजे 11 केसी आहा. मागीर कोलवाळ अर्बन हेल्थ सेंटराच्या भितर 9 केसी आहा. भितर कोलवाळे 2 आसात, थिवे 2 आसात, रेवाड्या 1 आसा, नादोडा 1 आसा, कामोली 1 आसा आणि सेंट्रल जेलीन 2 आसात. मागीर शिवोली PSCच्या हितून 20 केसी आहा. भितर शिवोले 8 केसी आहात, अंजुना 8 केसी आसात आणि काणका 4 केसी आहात. मागीर हळदोण्या आयज काल 2 आसले, आयज 16 केसी जाल्यात. भितर पोंबुरपाड 9 केसी आहात, हळदोण्यान 3 आसात, नासनोडा 2 आसात, मोरोड 1 आसा आणि बोस्तोरा 1 आसा.
मागीर कांदोली PSCच्या हातून 20 केसी आहा, भितर सालिगांव, सांगोला आनी हेर वाठारांत 11 केसी आहा, कलंगूट, कांदोलीच्या वाठारांत 9 केसी आहा, म्हणजे 20 केसी. आनी पर्वरी वाठारांत सगळ्यो आयज 10 केसी आहा, करून आयज 86 केसी आहात. दुसरे प्रमोद, आयज अंजुना पुलिसांनी एक एक्यूज धरला, शोएब अन्सारी म्हणून. त्याचे कडेन 74.6 ग्राम चरस धरला. 75,000 त्याची बाजाराची रेट जाता. या प्रमोद. या थँक्स श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वता पेडण्यां. सो पेडणेची अपडेट घेवया. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें पुराय तालुक्याची अपडेट आनी फायनली कितें कोविड केअर सेंटर पेडण्यां जाता? कारण आतां आमी तिसरो आठवडो वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग. सो कितें चल्लां? सर, पेडणेचे कोविड केअर सेंटरचे सांगपाचें म्हटल्यार सर, आयज फाल्यां सांगीत आसात. जेन्ना आमी डेप्युटी सीएमाक फोन करून विचारता, ते म्हणटात ना, कलेक्टरा कडेन ऑर्डर दिल्ली आसा, फाल्यां ओपन करता. आनी कोणाक विचारल्यार 2 दिसान जातले. आतां सगळे सर 140 कॉट घातलेले आसात, बेड घातलेले आसात, अजून ओपनिंग जायना. आनी एक सर म्हटल्यार पेडणेचे वाठारांत जे लोक आसात भियात सर, खंय तरी आपण मडगांव वचचें पडटलें की आनी खंय. त्या खातीर सर खंय तरी लोक टेस्टिंगाक वचपाचें बंद केलें आनी आयज ते 12 वर्सांची आतां म्हटल्यार डेथ जाल्या. खंय तरी सर लोकांचे भितर भंय आसा आनी आज दिसान दीस सर कोरोना वाडत आसा. मोपा हांगा सर एका परवाच्या दिसा सर 101 पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळ्या सर. पण आमचो सरकार खंय आसा तेच कळना. जो डेप्युटी सीएमा कडेन इतले पावर आसा, तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन हे ओपन करचे अशी लोकांची मागणी आसा सर. आज एका दिसाक परत 11 मेळ्ळे आसा, तातूंत पेडण्याक 2 आसा, बिरनोडाक 2 आसा सर, पालये 4 आसा, हरंबोली 1 आसा, वारकंड 1 आसा आनी पेडणे एक आसा सर परत. आनी एक सर सांगपाचें म्हटल्यार सर, जे लोन जे आसा बँकेन जे लोन काडलेले आसात लोकांनी, तांकां नोटीस येत आसात. लोक कितें म्हणटात, सध्या आमच्या लॉकडावनान आमची परिस्थिती इतले बिकट जाल्या, जे इंटरेस्ट आसा वयले बारीक सुद्दां भरपाक आमकां येना. आनी एक सर गजाल म्हटल्यार, जेन्ना इंटरस्टेटचे गाडी येतात तांकां पोलीस खंयच आडयना सर. जेन्ना आमचेच गोंयचे गाडी किंवा टॅक्सीवाल्यांक जे एका ब्रिजासान दुसऱ्या ब्रिजाक वयतात, तेन्ना मदीं जर पोलीस दिसले, ते तांकां आडयतात, खंयसून आयला खंय, हेंकां चौकशी जाता. पण इंटरस्टेट वाले जेव्हा भितर गोंयान येता, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्यांचे कितें चौकशी जायना, अशे लोकांचे प्रश्न आसा सर. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव थंयच्यान मुखार वता. सत्तरी कल्पेशाक घेवया आनी मागीर वास्को या. कल्पेश, कितें आहा सत्तरीची परिस्थिती, फिगर्स आनी बाकीची कितें खबर आसल्या? बाकीचे सर म्हटल्यार सत्तरीन सध्या व्हडलेशे घडामोडी काय सर घडोंक ना. पण सर कोविडाक लागूनच सर लोकां भितर मातसो सर बोवाळ जाता की सर थोडे दीस कांय दीस एक दीस चड मेळटा फिगर, एक दीस कमी मेळटा फिगर. फाटले कांय दीस पयलीं सर होंडा जी एसीजीएल कंपनी आसली तेतून खुबशे ताजो स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, म्हणून सर ती थोडे दीस कंपनी बीन बंद केल्ली आसा. आनी सगळे जाण अशें आसा की गांवांतले जे लोक जे हांगासर ते एसीजीएल कंपनीत कामाक वयतात, ते हांगासर वाळपय किंवा वेळूस ह्या जाग्यार सर सगळे जाण रुमाक रावतात. तो त्या वाठारांत केसीस चड वाडलेलो आसा. आयज टोटल वाळपय सत्तरी तालुक्यात जर 17 केसीस मेळ्ळेले आसा. हांव एक्टीव केसीस कितले आहा ते सांगता. वाळपय मतदारसंघात वेळूस 16 केसी, वेळग्या 6 केसीस, वाळपय 15 केसीस, शेळप 2 केसीस, सावर्डे 1 केस, साट्रे 2 केसीस, पाटोळ 1 केस, पैकूळ 3 केसीस, नाणूस 5 केसीस, नगरगांव 7 केसीस, मलपण 1 केस, माळवले 3 केसीस, बुद्रुक करमळे 1 केस, दाबोस 3 केसीस, ब्रह्म करमळे 2 केसीस, पेदकेकर वाडा 4 केसीस, उस्ते 1 केस आनी धावे 1 केस म्हणून वाळपय मतदारसंघात 75 केसीस एक्टिव्ह आसा. पोरया मतदारसंघात अडवय 6 केसीस, बिरोंडा 1 केस, भुईपाड 9 केसीस, कोपाड्डा 9 केसीस, कुंभारखंड 6 केसीस, दाबे 1 केस, गांवकरवाडा पिसुर्ल्या 5 केसीस, होंडा 15 केसीस, केळवाडा केरी 4 केसीस, केरी 8 केसीस, माजिकवाडा 1 केस, मावशी 1 केस, नागवे 1 केस, नानेली 1 केस, नारायणनगर होंडा 7 केसीस, पाली 5 केसीस, पणशा 2 केसीस, पर्ये 2 केसीस, पिसुर्ला 1 केस, राणेवाडा पर्ये 1 केस, राणेवाडा रावणकेरी 1 केस, सालेली 2 केसीस, सावर्शे 4 केसीस, शांतीनगर पिसुले 1 केस, शिरोले 1 केस, छोलिया 1 केस, सुर्ला 1 केस, ठाणे 2, तुळशीमाळ पर्या 1, वांते 2 आणि वडाकडे 2 म्हणून पर्या मतदारसंघात 109 केसीस आसा. आणि आयज मेरेन सर 184 सत्तरी तालुक्यान केसीस एक्टिव्ह आसा सर. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव वास्को वता. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची परिस्थिती? व्हॉट इज द अपडेट? सर, वास्कोची परिस्थिती म्हणजे केसीस आर रायझिंग एव्हरी डे. म्हणजे डेली आम्ही जेन्ना सांगता प्रत्येक दिसा सर 50-70, कालच्या दिसाक तरी 114 तांकां फ्रेश केसी मेळ्ळ्यो. अजुनूय आयचे जे अपडेट आसा म्हाका अजुनूय मेळूंक ना. पूण सद्याक तरी जो मोर्मुगांव तालुक्याचो आंकडो आसा इज अ व्हेरी डिस्टर्बिंग आंकडो. म्हणजे 700 क्रॉस जावन गेले. आता वास्को आमी
364 क्रॉस जाल्या आणि आमी आतां एक आयकल्लें की डेथ एक कुठ्ठाळीची आसा. कुठ्ठाळी जे पयलीं प्रायमरी हेल्थ सेंटरान 70 आनी 80 आसताले दे आर क्रॉस 200 आणि कांसावलीन भितर ते जे वेलसांव एरिया कॅटर करतात थंय सुद्दां ते केसी वाडोवन 130 140 जावपाक लागल्या. सो हे 700चो फिगर इज अ व्हेरी डेंजरस फिगर आणि एक सर म्हाका आतां ह्या दिसांनी जेन्ना जायते फावट आमी पळयता की लोकांच्या मनान डेथ्स जाता जावं इतले केस्यो वाडटा तरी पूण लोक असो बिंदास भोंवता. हांवें एक सर एक ऑफिसरा कडेन उलयतालो म्हणजे ताणें म्हाका सांगलें कितें सर वेदर म्हणजे इट इज द अदर वे राउंड. पयलीं कितें आसतालें सर पीपल यूज टू गो टू दी तांचे उपाय नाशिल्ले म्हणजे यू हॅव टू गो टू द कोवीड हॉस्पिटल. थंय वतकर थंय शेजारी जो आसता ताका खंय व्हेंटिलेटर घालतकर तो ताका भंय दिसतालो. पूण आतां हें होम क्वॉरंटायन जें जालां मोर्मुगांव तालुक्यान तांचे हिशोबान सर अराउंड 60 to 70% पीपल आर अंडर होम क्वॉरंटायन. आणि होम क्वॉरंटायन रावन 12 दीस घरा कडेन सुसेगाद रावन जेन्ना तो मनीस भायर सरता काय कितें जाय जाल्यार आपूण 12 दीस घरा रावपाचो आनी सुसेगाद मागीर कांय जावपाचें ना अशें एक वातावरण वास्कोन दिश्टी पडूंक येता सर. सो दिस इज अ व्हेरी डेंजरस ट्रेंड. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आतां जे आमी उलयताले की बाउंड्रीज ओपन जाल्या लोक येवपाक लागले खंय तरी सर आतां बाउंड्रीज ओपन जावन जायते ट्युरिस्टूय येता. सो खंय तरी आतां अशें लोकांक दिसूंक येता की ट्युरिस्टां खंयच्यान काय येता काय भायल्यान येता काय सो देर आर नो चॅक्स. आतां जेन्ना आमी काल एअरपोर्टाचेर गेल्ले आमकां कळून आयलां की जी पयल्यो 5 फ्लायट्यो चलताल्यो म्हणजे आफ्टर सद्याक तर सर 19 फ्लायट चलता. दिसाक एज ऑफ नाव 2000 लोक सुमार येता गोंयान आणि एअरपोर्ट डायरेक्टर सांगता की गोंया इज अ व्हेरी सेफ डेस्टिनेशन. जायते लोक गोंयांक येवंक सोदता. सो आतां हे कोविडा खातीर तांच्यांनी आतां कितें केल्लें आसा सर थंय तांचे जे बॅगेज बी हँडल करता तांकां मातसो भंय दिसूंक जायना म्हणून तांच्यांनी सर काल एक नवें एक इनिशिएटीव लॉन्च केल्या आणि तांचे बॅगेज जे आसा एक टनलांतल्यान पास जाता आणि एवरी टायम द बॅगेज इज पासिंग थ्रू द टनल ताजेर सॅनिटायझेशन स्प्रे पडटा. सो ऑल द कंटॅमिनेशन इज आसा पूण वास्कोची परिस्थिती सर तितली बरी ना. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सोंपला पण तेच 2 मुद्दे जे आमी सांगताले ते एक जाता तितले बेगीन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेट सरकारान रिवायज करचे. दुसरी गजाल टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडोवची आणि तिसरी गजाल ही आमच्या लोकां खातीर की सादूर जर तुमी रावनात जाल्यार ही परिस्थिती कंट्रोलांत येवची ना. अशें हें प्रत्येकान तकल्यान घेवपाची गरज आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.